सांखळी ब्लॉक काँग्रेस मार्फत आज ही प्रेस घेवचेलें कारण की हो जो प्रोजेक्ट जो स्विमींग पूल आणि सांखळी मल्टीपर्पज हॉल हो काँग्रेसीच्या टायमार काँग्रेसीन हाडलेलो लोकां खातीर एक फुकट सुविधा जोडलेली काँग्रेसीन माननीय माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग रावजी राणेन हो प्रोजेक्ट हाडलेलो लोकांचे फुडली दृश्टिकोन पळोवन हो एक लोकां खातीर हें हाडलेलो पूण आयज हेजी हालत पळयशात जाल्यार सामकी बिकट जाल्या. हो जो उडन कोट घातला तो सगळ्या चारू वाटेनसून फुटला. लोकांक पयशी जाल्यार हेजी हांगातली सारकी सुविधा ना. उदकाचो जो कूलर हाडला तो चलना. वॉशरूम धडना. दुसरी गजाल तेवटेन जो जीम दिला तो जिमाचें एकूय मशीन धड चलना. आतां ट्रेडमील म्हणल्यार जवळपास 1 वर्स जालें. ह्या स्विमींग पुला खातीर आनी जिमा खातीर जवळपास काँग्रेसीन 4 फावटी रिप्रेझेंटेशनां दिली. 2013 पासून आमी हे रिप्रेझेंटेशनां दीत आहा की स्विमींग पुलाचे सिलींग पडले, स्विमींग पूल रिपेर कर म्हणून. आयचे तारीख पर्यंत कांयच जायना. परत तो जीम सामको पाड परिस्थितीन सामको आसा. धड तेजेर कांय जीम कंप्लिटली जीम असो मारूंक मेळना. आनी तितूरसून सांखळे मल्टीपर्पज हॉल तेंची फीज कलेक्ट करता. त्या जिमांक पयशी जाल्यार वॉशरूम ना, परत चेंजींग रूम ना तेंचो बाकीची कसली फॅसिलिटी ना तेंकां. अशे पद्दतीन तो चालू आसा आयचे तारीख पर्यंत. आनी तेजे ग्लास फुटल्या, तुमी पयशे जाल्यार कुशनाय मोडून पडल्या सगळीं. आनी जर आमी इन्चार्जाक इतरून पळयत जाल्यार इन्चार्ज सांगता की आमी फुडें कळयलां. फाटले फावटी सगळ्या म्हणजे हांगासरले जिमाचे जितके जाण येयल्ले तेंच्यांनी सेपरेटली आमी 4 फावटी दिवनूय तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें. इवन जो तेंच्यांनी आमचो हांगासरलो स्थानीक आमदार गोंय राज्याचो CM प्रमोद सावंताक सुद्दां रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें. तेंच्यांनी बाबड्यांनी मोठे आशेन हें पळय 2-3 एप्लिकेशनां केल्या. एक म्हणजे तेंचो टायमींग हो तेज्या हातीन आसलेलो. पयलीं जीम जेन्ना चालू आसलेलो सुरवातीक तेन्ना 10 पर्यंत टायमींग आसलेलो. कोविडा खातीर तो 9 केलो, 9:30 पर्यंत करून केलो. तेंच्यांनी 10 पर्यंत मागला. हें हातचें काम तेवूय CMान आजून पर्यंत करूंक ना तेंचें. हांव म्हणटा जो फुकटचो हांगा येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर काँग्रेसीन हाडून दवरला तेजी देखरेख सुद्दां तुका करूंक जमना. तुज्या मतदारसंघान लोकांची अपेक्षा आहा की आमकां कितें तरी चड मेळचें म्हणून. पूण त्या जाग्याचेर तुज्या मतदारसंघाच्या सांखळे एरियेच्या लोकांक हांगासर कशे पद्दतीन दीस काडचे आहा ते